तशेंच बायगोन फ्रांसीस शावेर ताची आत्मीकताय पयले सुवातेर तो देवाच्या जेजूच्या मोगान पेटलोलो मनीस. ही हॅड दॅट मिशनरी झील, एन्थुझिझम एंड पॅशन फॉर द लॉर्ड. आनी हे उमेदीन बरोवन जाता तितल्या लोकांक क्रिस्ताची ओळख मेळची हें ताचें सपन जालें. आनी हें सपन साकार करपाक वेगवेगळे स्वातांचेर जशें आमी आयकलां तो पावलो. दुसरे स्वातेर आमी पळयता तो इनास दे लॉयला बाराबोत जेजुईत संस्थेचो वांगडी. म्हणटच ताची आत्मीकताय स्पिरिच्युएलिटी जेजुईट स्पिरिच्युएलिटी आनी जेजुईट स्पिरिच्युएलिटींत तांच्या आत्मीकतायेन खास गूण आसात. डिसर्नमेंट आसा, विवेकपण आसा. सगळ्या वस्तूंनी देवाची खुशी कितें हें ओळखूंक विवेकपण ते सोदतात. दुसरे सुवातेर एन एटिट्यूड ऑफ इनडिफरन्स. देव दिता, देव येवजण एकट्यो करता तें सगळें मानून घेवप. सगळें डिटॅचमेंट. देवान दिलें देवान व्हेलें असलो स्वभाव. म्हणटूच सगळ्या वस्तूंनी देवाची खुशी आपणावपाचें तांचें मन. तिसरे सुवातेर द प्रिंसिपल ऑफ माजीस फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. सगळें देवाची व्हरती मोहिमे खातीर. कितें हांव करतां, कितें हांव उलयतां, कशें हांव जिवीत जियेतां तें सगळें देवाचे व्हरती मोहिमे खातीर. आनी चवथे सुवातेर कंटेम्पलेशन इन एक्शन. आमच्या दिसपट्या जिवितांत सगळ्या वस्तूंनी देवाचें आसणें पळोवप आनी देवाचें आसणें भोगप. ही आत्मीकतायेन बायगोन फ्रांसीस शावेर जियेलो.